फोंडेच्या फामाद राजीव कला मंदिरांतल्या ड्रेसिंग रूमांत लायटी नाशिल्ल्यान कलाकारांचे हाल जाल्यात। मेकअप रूमांनी बल्ब बसोवपाचे जागे रिते आसात। शॉक लागून वायट घडणूक घडच्या पयलीं प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी कलाकारांनी केल्या। गोयच्या अंत्रुज म्हालात जायते कलाकार घडल्यात आणि ह्याच अंत्रुज म्हालातल्या कलाकारांची वास्तू आशिल्ली राजीव गांधी कला मंदिरांतल्या ड्रेसिंग रूमाची बाबत स्थिती जाल्या। कलाकारांक काळखात मेकअप करचो पडटा देखून तांच्यांनी नाराजी उक्तायल्या। मेकअप रूमांनी बल्ब बसोवपाचे जागे रिते आसात। शॉक लागून वायट घडणूक घडचे पयलीं प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवचें। तशेंच टॉयलेट बाथरूमांनी घाणी पडल्यात। संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालचें अशी मागणी कलाकारांनी केल्या। ड्रेस रूमा लायटी सगळे पेट्टा ना लायटी पेटना ह्यो पयलीं पेटना। किती प्रॉब्लेम जाता लायटी पेटना? लायट पेटना म्हणटकीर दिसना न्हू हांगासर अशी समस्या सांगा। हय तुमची मागणी किती आसा हेचेर? ना इतली लायटी तरी ह्यो पेटोवंक जाय न्हू सारक्यो। येयल्ले दिसा तशेंच नासतात लायटी पेटले। कलाकारांक प्रॉब्लेम जाता? हय कलाकारांक प्रॉब्लेम जाता दिसपाक प्रॉब्लेम। मेकअप मॅना प्रॉब्लेम जाता? हय बरें जेन्ना राजीव कला मंदिराची रिनोवेशन केल्लें आनी सावंडाचो जेन्ना इश्यू आशिल्लो तेन्ना हांवेंच आवाज केल्लो आनी तातूंत खुबश्यो गजाली कळयल्यो। मागीर संस्कृतीक मंत्री आनी राजीव कला मंदिराचो चेअरमॅन नात तेका तो आपूण स्वता म्हणटा तो गोविंद गावडेन खूब व्हडल्यो प्रतिक्रिया दिल्ल्यो। आपूण हें करतलो तें करतलो। आजून सावंड सिस्टम जाग्यार पडूना। त्या बरोबरूच सादी एक गजाल आशिल्ली ती म्हणजे मेकअप करता पळय थंय हें आसा आरशे आसा खूब आनी ताका बल्ब घालपाचो जागे आसा। पूण तुमी जर थंय वचून पळयशा जाल्यार खंय तरी एक किंवा दोन बल्ब आसा, बाकीचे सगळे रिकामे आसा। हे होल्डर बेश्टे ओपन आसा। फाल्यां सकाळीं आर्टिस्टा बरोबर भुरगीं वता किंवा कोणाक खबर नासतना समजा जर हात गेलो आनी शॉक आयली जाल्यार जबाबदारी कोणाची? सो हांव रिक्वेस्ट करता, जर तुमकां गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना, राजीव कला मंदिरा कडेन पयशे ना, गेल्ले बल्ब आसता पळय खंय वाऱ्यार पडलेले ते तरी व्हरून लाया। लोकांच्या जिवा कडेन खेळ खेळूं नाका। खास करून गोविंद गावडेक सांगता हांव, उलयता खूब करप कमी तुमचें, ते बल्ब मातशे जाग्यार घाल। पेटलेना ना न्हू, कितले दिवे पेटयले आमकां खबर आसा। गेल्ले तरी बल्ब घाल आनी लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा पळय ते खेळूं नाका। आमी आज राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हांगा आसा, जे हांगा भुरगीं कॉलेज ऑफ आर्ट्स थिएटराची भुरगीं हांगा शिकता। जावं तांकां कितें सादरीकरण करपाचें जालें जाल्यार ती स्टेजीर वयतली आनी रंगकाम करतली जाल्यार तांकां खूब अडचणीची थारलेले आसा। जे ड्रेसिंग रूमाची ज्यो लायटी आसा त्यो कितलेशेच बल्ब तेंचे गायब जाल्ले आसा आनी पेटना, खुबशे बल्ब पेटना। तेन्ना तांकां जो पेंटर आसा, रंगकाम करता तो पेंटर जो आसा तो पेंटरांक खूब हे अडचणीची ठरता। आनी आज राजीव गांधी कला मंदिरांत अनेक समस्याय आसा। जो सावंड सिस्टम आसा तेजोय सगळो आवाज फरफरता, क्लॅरिटी ना अशी म्हणून प्रेक्षक बोवाळ मारता। आनी दुसरें म्हणल्यार जे मुतारीन सुद्दां आसा, लेडीज आनी जेंट्स मुतारीन, जो फ्लॅशर आसा तो चलना। तेजे जे ग्लासीस आसा, जे आमी तोंड पळयता जो ग्लासीस आसा तांकां अत्यंत ते ग्लासीस खराब जाल्ले आसा, ते सगळे नवीन करपाची गरज आसा। आज खरें राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हो अंत्रुज म्हाल जाल्ले कारणान फोंडाक मोठ्या प्रमाणात कलाकार आसा, नाट्य कलाकार आसा, खूब तरेचे वेगवेगळे कलाकार अशे आसा आनी तांकां हे राजीव गांधी कला मंदिर उपयुक्त आसा। तेन्ना हे राजीव गांधी कला मंदिराची खरें रंगरोटी सुद्दां करपाची अत्यंत गरज आसा। तेन्ना कला आनी सांस्कृतीक मंत्री जो आसा गोविंद गावडे हो एक धडाडीचो मंत्री जावन आसा। जेणे आपले कितें हाती घेतलेलें काम तो सहज रित्या पूर्ण करता आनी लोकांक सहज उपलब्ध करून दिता। तेन्ना कला आनी सांस्कृतीक मंत्री जो गोविंद गावडे आसा त्यांनी ह्या समस्या कडेन लक्ष दिवचें आनी जाता तितल्यो राजीव गांधी कला मंदिरांत ज्यो समस्या आहा ते सोडोवपाचो प्रयत्न करता। गोमंतक टीव्ही खातीर राजीव कला मंदिरा कडल्यान एकनाथ खेडेकर।